मिराबागच्या गांवच्या लोकांनी एक उलो मारिल्लो की सगळ्यांनी तांकां हे करपाक सपोर्ट करपा खातीर आझाद मैदानार येवचें। आज सकाळी जेन्ना आमी उठटा आसतना एक सगळ्यांच्या व्हॉट्सॅपार एक ब्रेकिंग न्यूज आयली 8:30 की सेक्शन 163 लायला आनी जो कलेक्टर नॉर्थ आसा हाणें म्हणलां की हांगा जे डेजिग्नेटेड प्लेस जो आसा वो आझाद मैदान हांगा प्रोटेस्ट करूंक शकना कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला। पयलो प्रश्न आमी विचारूंक सोदता नॉर्थ कलेक्टराक 6 तारखेची ऑर्डर तूं विसरलो काय? एप्रील 6 तारीख 2017 ताची ऑर्डर हा कलेक्टराची नोटिफाईंग नॉर्थ गोवा 2 जागे कंपाल परेड ग्राउंड आणि आझाद मैदान एज डेजिग्नेटेड प्लेसेस टू प्रोटेस्ट। जशें जंतर मंतर दिल्ली आसा, जशें खूब कडेन खुबशे राज्यांनी डेजिग्नेटेड प्लेसी आसा, तशेंच आझाद मैदान तशेंच कंपाल परेड ग्राउंड हे डेजिग्नेटेड प्लेस। दुसरो गजाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला दक्षिण गोंयान अख्खे जिल्ह्याक कारण फोंडा मतदारसंघ दक्षिण गोंयान येता। सो अशें आसतना आपलेच ऑर्डर्स 6 एप्रिलाची 2017ची वायलेट करप आनी कांयच हे नासतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला म्हणून हांगाय प्रोहिबिटरी ऑर्डर लावप हे अत्यंत चुकीचे। दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट। कारण मान्य मुख्यमंत्र्याक जेन्ना ते मिराबागचे लोक मेळटाले वचून पयर बंगल्यारूय मेळ्ळे, तांकां आश्वासन दिल्लें मान्य मुख्यमंत्र्यान की आमी ते फाटीं घेतात। तांचो प्रदेश अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो की लोकांक जर नाका जाल्यार आमकांय नाका। जर अशें जर आसता जाल्यार तुमी तांकां उतर दितात जाल्यार तुमी तांच्या भावने कडेन कित्याक खेळटात? यू शूड हॅव मेड इट क्लियर टू देम एंड ऑर्डर इश्यू जावंक जाय आशिल्ली। पूण अशे तरेन डेमोक्रेसीचो आवाज उडोवप, अशें प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडप आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचें एक निमित्त दिवप जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हो पुराय दक्षिण गोंयान लागला आनी उत्तर गोंयान ना। आनी मेन म्हणल्यार जो डेजिग्नेटेड जागो जो आसा आझाद मैदान जो एक प्रोटेस्ट करपा खातीर हक्क दिल्लो जागो आनी हांगा असल्या जाग्यांचेर तुमी आतां सडनली ऑर्डर काडटात प्रोहिबिटरी। वी कंडेम दीस ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी। आमच्या सगळे नेते हांगा आसात जे लोकांक सपोर्ट करपा खातीर आयिल्ले। सो खुबशे लोक हांगा येवन रिटर्नूय गेले बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर। सो अशे तरेचे जे आवाज दामपाचो एक प्रयत्न चालू आसा। जर तांकां मुख्यमंत्र्यान आज सकाळी आश्वासन दिल्लें की अर्ध्या वरा भितर किंवा 1 वरा भितर आपण ते बंद करता जाल्यार मान्य मुख्यमंत्र्यान ते शब्द पाळूंक जाय आशिल्ले आनी ऑर्डर काडूंक जाय आशिल्ली। कारण मुख्यमंत्री स्वता तांचे कडेन आज सकाळी उलयल्लो अशें म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमकां कळयलां। सो एका वटेन मुख्यमंत्र्यान एक उलोवप आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान दुसरे तरेचे ऑर्डर काडप। दीस क्लियरली इंडिकेट्स की सरकार वॉन्ट्स टू स्कटल द वॉयस ऑफ द पीपल। म्हणजे लोक जे लोकांचे आयकून घेवपूच ना, विधानसभेन विरोधकांचे आयकून घेवप ना आनी विधानसभे भायर लोकांचे आयकून घेवप ना हांची ही मनस्थिती जाल्ली आसा। यू मायट हॅव युअर से बट यू हॅव टू लिसन टू अस न्ही। ऑपोजिशन जेन्ना सांगता यू हॅव टू लिसन। फायनली यू मायट हॅव युअर से बट आज मायंडसेट असो जाला की विरोधकांचे आयकून घेवपूच ना। ते विधानसभेन जावं किंवा विधानसभे भायर जावं लोकांचे जावं सामान्य जनतेचे जावं हो मायंडसेट जाला तो आमी निशेध करतात। त्या आंदोलनाच्या सुरवाते साकून आमी थंय आसात आनी आमी खास करून त्या प्रोटेस्टाक ज्या दिसा सावन तेंच्यो मागणी आसल्यो त्या मागणेक धरून आसले। सरकारान वारंवार तांकां आश्वासन दिलें हें जावचें ना तें जावचें ना। पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनय दाखयलें। त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक थंय वचून लोकांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाच्यो जापो सरकारा कडेन ना जाल्यो। मागीर पयर सरकारान परत आपोवन जालें आनी सांगलें आमी तो स्टेप करतात। त्या लोकांक सांगलें आमकां तुमचेर विश्वास ना। विश्वास कित्याक ना की तुमी आज सांगता तेका फाल्यां दुसरी करतात, आमकां रिटर्न दी। आतां सरकाराक ते लोक सांगताले ते खरें जालें पळय। आज सकाळ पासून त्या लोकांक सांगताय तुमी प्रोटेस्ट करनाकात, तुमची मागणी मान्य केला, आपूण तुमकां लेटर दिता। लेटर दिता म्हणप आनी दिनासतना रावप आनी त्या लोकांक थंय वाटेर आडोवप। मग खंयच्याच वटेन त्या लोक येवपाक जायना। मागीर चारी वटेन पोलीस फोर्स लावप, पोलिसाच्या बळाचो उपयोग करप आनी तांकां लोकांक आडोवन दवरप। म्हळ्यार ही खंय पावता, खंय व्हरून दवरपाक सोदता हो सरकार आमचें गोंय हें दिसता। आमी ह्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करतात, खास करून मुख्यमंत्र्याचो। मुख्यमंत्री एखादें उतर दिता तें पाळटा आनी पाळपाकूच जाय। पूण ज्या वेळाचेर सरकार आनी मुख्यमंत्री उतर दिता लोकांक आनी ते पाळनात म्हणटकीर ह्या सरकाराच्या कार्यभारा विशीं आमकां दुबाव येता। आनी सुरवाते सावन सरकार हें अशेंच केलां। फाटलीं 10-12 वर्सां हें सरकार अशेंच लोकांक फटत चल्लां आनी लोकांच्या भावने कडेन खेळटा। आनी हे जे लोकां कडेन खेळटा त्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदतात तुमचो काळ भरला, तुमचे सगळे आतां भरून आयल्या। येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक ह्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप तुमकां दितले। हांव मागतां लोकां कडेन की पळयात कशा पद्दतीचो
ह्या मिराकारच्या लोकांकडेन कसो सरकार खेळटा तो आणि ह्या गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तशेंच गोंयकाराच्या वतीन ह्या कृतीचो सरकारच्या कृतीचो निशेध करता. मिराबाग जे एजिटेशन सुरू जालें ते एजिटेशनाच्या आदले दिसा सर अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी म्हाका थंय निमंत्रीत केल्लो की लोकांक थंय एक्टिवेट करपाक जाय तेन्ना तुमी मातशें या आनी ते दिसा हांव गेलो थंय एक सुमार 150-200 सुमार लोक आशिल्ले. सो त्या लोकांक हांवें सांगलें कारण पार्श्वभूमी कितें आसली आमची चिमलचें जें आमचें एज्युटेशन जालें ती पार्श्वभूमी आसली. हांवें तेंचे कडसून ओथ घेतलो शपथ घेतली ती अशी हें जें आमी आंदोलन सुरू करतले तेतून विजयश्री मेळयल्या शिवाय हें आंदोलन आमी फाटीं घेवप ना. आनी जशें आमचें आंदोलन हांगासर जेन्ना सोंपलें त्या वेळार आमी एक प्रतिज्ञा केल्ली अशी चिमलकारांनी खंयसर खंयसर गोंयकाराचेर असो अन्याय जातलो थंय थंय आमी पावतले म्हणून. त्या प्रमाणे आयज हांगासर जे आमचे मिराबागचे जे लोक जे आसा एज्युकेशन करपाक हांगासर येवपाचे आशिल्ले आनी हांव आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां ह्या आझाद मैदानाचे महात्म्य जे आसा व्हडपण हें अशें आसा जेन्ना खंयचेय एज्युटेशन आझाद मैदानाचेर पावता तेतून जवळ जवळ 90% जी एज्युटेशन आसा ती यशस्वी जाल्ली आसा. आनी हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक खबर आसा की मिराबादचे लोक जर आज हांगासर आझाद मैदानाचेर जर पावले जर जाय ह्या एज्युटेशनाचो जो व्हॉल्यूम जो आसा तो इतको वाडटलो हांगासर आमचे कडेन कंट्रोल जावचो ना. म्हणून हेंच्यांनी हो लोकशाहीचो गळो आवळपा खातीर मिराबागच्या लोकांक हांगासर पावू नये म्हणून चारय वटेनी तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा नाकाबंदी केल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक करता म्हाका एक सांग हे अमेरिका इस्रायल आनी इराणाचें युद्ध रे बाबा चल्ला कितें रे तुज्या राज्यान कितें चल्ला उठ सूट तूं पळयता हांगासर इतके पुलीस फोर्स हांगासर काल म्हटल्यार काल सादे आमचे ग्रामसभेक 2-2 बसी पुलीस हे चलयला कित्याक तुमी म्हणजे तूं होम मिनिस्टर आसा तुज्या हातीन पुलीस आसा तुज्या अंडर त्यांचो जाय जाय तो तूं वापर करतलो कसोय एका गांवान म्हणजे कितें आमी तेंचे चिमलचे दहशतवादी अथवा हे मिराबागचे लोक जे हांगासर येवपाचे आसले ते कोण आमी दहशतवादी रे सांग हेचें उत्तर दी. जेन्ना तुमी अन्याय करता हा तुमी करता तो अन्याय तुमकां दिसना आनी तेचें निवारण करचें आमकां न्याय मेळचो म्हणून हे सादे सरळ लोक सामान्य लोक कितें मागता ते मागता कितें 2 उदकां जेन्ना मेळटा सांगा वयलें संगमपूरचे आनी हांगासरले आमच्या जुवारीचे तेचेर जर तेंचे हे जर जाले बंधारो बांदल्या नंतर 8 गांव जर हितून कवर जावपाचे जर आसा जर जायत हा कितें चल्ला कितें तुम्ही कसलेच तरेचे एक्विशन न करता हे करता ते पायपलायन घालता. हांव आमचे मिनिस्टर WRDचे त्यांच्या विषयी माझ्या मनात भरपूर आदर आशिल्लो एक बरो शिक्षण मंत्री एक बरो नावारूपा केल्लो आणि बरो सुसंस्कृत मनीस म्हणून. अरे बाबा हांव आमचे सुभाष भाऊक सांगूंक सोदतां तुज्या रक्ताचे लोक मरे ते तुज्या रक्ताचे लोक तुजे कडेन मागता कितें रे ते तुज्या शिरोड्याक उदक कितकें जाय कितकें मेळटी उदक जाय आणि हांगासर
कोणाची तरी दुसऱ्याची हे पोटां भरपा खातीर तूं 60-70 MLD उदक जे आसा ते सगळे हे करून त्या फॅक्टरीक आनी हेका पावोवपा खातीर हे तुमच्या सगळी तजवीज चल्लेली आसा हे आमकां लोकांक कळना. अजून तुमकां दिसता आमच्या धोपरांनूच आसा म्हणून, आमच्या कपलांनी येवंक ना म्हणून. विचार करा. मेजॉरिटी तुझ्या भंडारी समाजाचे लोक आसा आणि हांगासर आता हांव विचारूंक करता, भंडारी समाजाकूय विचारूंक करता. अरे बाबा ते लोक जे आसा त्यांची संख्या पळयता ते पॉलिटिशियन खंय न्हिदला तुम्ही? तुमच्या रक्ताचे मारा ते रावा मरे, त्यांच्या सपोर्टान रावा. तुमच्या पार्ट्याचे हे सांभाळपा खातीर तुम्ही सगळे रावता एकठांय. आयले हांव कित्या खातीर उलयता? आमचे ट्रायबल लोक हे आले जेन्ना आमचेर अन्याय जाता तेन्ना. तशें तुम्ही येवपाक शकना. मिक्स लोक आसा, आदिवासी आसा ते, पूण मेजॉरिटी आसा ते हे आसा भंडारी समाज आसा आमचो. खंय न्हिदला तुम्ही? म्हणजे हे जे सरकार जे आसा तुमकां जाय तशे म्हणजे कटपुतली कशे नाचयतले आणि तुम्ही लिडर जे आसा हे समाजाचे तुमकां कांयच पडलेले ना. तुम्ही कितेंय म्हणा म्हाका, कितेंय म्हणा, ही माझी टिका आसा तुमचेर आणि जाय जाल्यार म्हाका उत्तर करा. तुम्ही माझे कितें चुकला जाल्यार सांगा. कारण हे जे सरकार जे आसा फक्त नंबर पळयता, मेजॉरिटी पळयता. मेजॉरिटी हांगासर आता मेजॉरिटी वाडपाचें आसा. ते हांगासर आयले जाल्यार हे ताका सीएमाक खबर आसा. कारण गोंयचे सगळे लोक हांगासर विजीट दितले, सगळे दितले. कारण आम्ही चिमला जेन्ना हे केले त्या दोंगरार एज्युकेशन केले, हजारोनी लोक आमकां मेळोन गेले, बरोबर. आणि हांगासर पणजे सिटीन कितलो सपोर्ट मेळटलो हांकां हे हांकां खबर आसा. त्यांचो CID रिपोर्ट ना आसा. गोविंद शिरोडकर आपल्या गांवांसून समज 500 लोक हाडटा आणि आमचे दुसरे कोण आसा ते लोक हाडचे ना हांगासर, बळ वाडचे ना हांचे, हे तांकां सगळें खबर आसा. तेन्ना हांव इतकेंच सांगूंक करता की सगळ्या गोंयकारांनी हे मिलाबागचे लोक, हे आमचे गोंयचे लोक, त्यांच्यावर अन्याय जाता. ते उदकाचे संवर्धन करूंक करता, आपले गांव वाचोवपाक करता. तेन्ना तांकां सगळ्यांनी आमी ही जी कितें आतां यांच्यांनी हुकुमशाही चलयल्ली आसा ह्या सरकारान, ताका जर धडो जर शिकयतलो जर जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावप हे खूप गरजेचें आसा.